सर म्हाका दिसता हे कॉलिंग अटेंशन हातून पब्लीक इंट्रस्ट ना, प्रायवेट इंट्रस्ट आहा आनी आय कॅन प्रूव विथ डॉक्युमेंट्स दॅट प्रायवेट इंट्रस्ट इज इनवॉल्ड. स्पीकर सर, एक मनशान केस घाली की जमीन आपली आनी सरकारान 2000 एक्वायर केली ती जमीन रॉंग म्हणून. स्पीकर सर, हे माझे आयका तुम्ही. हातून आतां मॅटर सबज्युडीस 8 तारखेक कोर्टान येवपाचें आहा. ताजे पयलीं आमदार कॉलिंग अटेंशन मूव करता आनी कोर्टान सेटल जावचे पयलीं हावजान मॅटर सेटल जाता. सो आउट ऑफ कोर्ट इन द हाऊस मॅटर रिलेटिंग टू 20,000 स्क्वेअर मिटर्स ऑफ लँड. स्पीकर सर, आनी हातून म्हाका वायट दिसता, पूण हांव पयर त्या दिसा सुदीन ढवळीकर चड इंट्रस्ट दाखयतालो आमकां सस्पेंड करपाक, म्हणून हांव सांगूंक सोदतां की जमनी घेतल्याच्यो सुदीन ढवळीकराच्या चल्याची नांवां आहा. सो वॉट इज दीस? इज दीस प्रायवेट इंट्रस्ट ऑर पब्लीक इंट्रस्ट? एंड वॉट आर दीस कॉलिंग अटेंशन? तुम्ही जाय ते भशेन मॅच फिक्सिंगां चल्ल्या. Speaker sir, this requires a vigilance inquiry. I am placing on the table of the House documents how ministers make MLAs put calling attention to set up disputes which are in the court. Speaker this sir, is a serious matter. Speaker I sir, want this matter to be taken to the vigilance. Call second in command, law minister should make a statement. Speaker sir, housing board chairman should be brought on record. Minister of law should make a statement. Speaker sir, yes. Let me assure this august House that I have brought this calling attention before this House because I have been approached by bright developers. I am naming the party who approached me. He has purchased this land, he has developed plots, and he has sold to people who have built their houses way back in 2005. 2005, Speaker sir. It is not yesterday and day before yesterday. So if you are trying land was acquired in 2000. एक मिनिट बसून घ्या. So if you are trying to ascribe motives, trust me, there is no motives. The honourable minister has not asked me to move this at all. Because sir, law minister should make a statement whether this is going for a vigilance inquiry. This is brought right in front of the House. Everybody is witness to it. Land documents are showing that minister has bought this land. How can this be public interest? This is clear-cut private interest, Speaker sir. म्हजी जमीन 6 लाख स्क्वेअर मिटर म्हज्या बापायची जमीन एक्वायर जाल्या. आतां हांव केस घालतां. WRD सुभाष शिरोडकर म्हाका उत्तर दिता, ना ही जमीन नाका आमकां, परती व्हर म्हूण तूं. जालें? बरें मरे. तेन्ना एक्वायर केल्ली 50 पयशांक. आतां रेट जाली 5,000 रुपया. मागीर करूं जाता. हाऊस कॅन बी यूज्ड टू डू दिस. स्पष्टीकरण दिता. माननीय मंत्री स्पष्टीकरण दिता तुम्ही. स्पष्टीकरण म्हणजे दिस इज सबज्युडिस. हांवें सांगलां हो रिजॉल्व will be in the court on 9th आसा ती. माय सबज्युडिस आसतना मॅटर ऍडमिट कशें केलें? ऍडमिट कशें केलें? एक मिनिट. सर एक बसून घ्या. नाही. What I told, let him withdraw the resolution. It is subjudice. Cannot ask to withdraw by putting it first and admitting it. Speaker sir, this is a mockery of the House. This is a mockery of these rules of procedure. Subjudice म्हणून आता कळना रे. Subjudice जेन्ना आसता तेन्ना ताणें विथड्रॉ करपाक जाय. स्पीकर सर, सिनियर मेंबर आपूण खंय प्रॉपर्टी घेता तें खबर ना. मनीस विजय सर, एक मिनिट बसून घ्या. हांव पेपर हांव दाखयता, डॉक्युमेंट दाखयता. ऑनरेबल MLA पयलीं शब्द फाटी घेवचे. हांवें प्रॉपर्टी घेवना. नंबर 1, ही प्रॉपर्टी केन्ना घेतिल्ली ती ताणें डिक्लेअर केल्या. नाका आशिल्लें हांगा उलोवचें न्हय. म्हाका मात्तूय इंट्रस्ट ना तातूंत. स्पीकर सर, स्पष्टीकरण दिवं न्ही. विजिलन्स इन्क्वायरी कॉलिंग अटेंशन श्री गणेश गांवकर. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.